तुमका खबर असतेली कालची घडणी, काल रातची घडणी. आमच्यामध्ये हा आमचो आसगांवचो सरपंच बाब हनुमान नायक. फ्रॉम डे वन तुमका खबर हा कितें जालें तें पळय. आमच्या आसगांव आल्टो बायरो ह्या वाड्यान पूजा शर्मा म्हणटा तेणें तेज्या मनशांनी येयले, तेजें घर मोडलें, तेज्या पायक, तेच्या भुरग्याच्या पायक आनी भुरग्याक घेवन आख्खो अर्दो दीस गोंयभर मोडायले आनी 3:30 गेल्ले ते. इफ नीड बी इवन द फॅमिली हॅज टू बी इन्क्वायर्ड लुक्ड इनटू बाय द क्रायम ब्रांच. एवरीथिंग हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. we are into a big dilemma now. What went wrong where and how we were all taken for a big round circus ko he zale paite. And Pooja Sharma should also be brought and inquired Of course she cannot sit somewhere and say abhi sab theek hai, yeah, we will do compromise the case after doing the illegality. No, that is wrong. आणि ह्या फॅमिलीन सगळी सरकारी यंत्रणा ग्रांटेड घेतल्या अशेंच कशें दिसता न्हू. पळोवपाक गेल्यार अशेंच कशें दिसता न्हू. ते टूक ऑल ऑफ अस फॉर ग्रांटेड. Thank you. दे आर लुकिंग फ्रॉम त्या एंगल की पूजा शर्मान कोणे तरी एजंटाक धाडलो, आपल्याचे घर आपल्याच्या नांवान करूंक दिता. कितें तरी हांवें तेजो काल व्हिडिओ पळयला. आनी आपल्याक घर बांदून दिता. ते कांय भुरगीं आहा, आपल्याकूय भुरगीं आहा, ते आपल्याच्या हितून पळयता. पूण वॉट आय डोंट नो. काल मॅडम जेन्ना तांकां आमी विचारलें पळय तेन्ना आतां हितून 2 केसी आहा. एक घर डेमोलिश केस आहा आनी एक किडनॅपिंग केस आहा. तेंचें उत्तर आसलें की घर डेमोलिश जी आहा पळय ती आमी केस फाटी घेता, पूण किडनॅप केला द सेम पर्सन ना, तेच मनीस, पूण ती केस आमी तशीच दवरतले. आनी that you ask them. I am my request to the honorable CM and to see that this case continues in the crime branch and everybody should be investigated. Everybody. मॅडम आता तुम्ही तुमचे दार तांकां एक्झिट What will be your step towards that family? See, she wanted to meet me, but I'm no more interested, to know all this, because we also from day one have been backing them. आणि हांवें कितें तेजें म्हणणें आहा तें ऑलरेडी पळयलें. इफ शी वॉन्ट्स शी कॅन कम एंड मीट मी. एंड आय डोंट नो, शी हॅज टेकन ऑल ऑफ अस फॉर ग्रांटेड. आय फील आसगांव येयले टू शो देअर सॉलिडॅरिटी विथ दीस फॅमिली. म्हळ्यार गोंयकाराचेर अन्याय जावंक जायना. कोण तरी भायलो बिल्डर येवन हांगा प्रॉपर्टी घेवन अहेच लोकांक किडनॅप करूंक जायना, अहेच लोकांचें घर मोडूंक जायना. आख्खे गोंयभरचे सोशल एक्टिविस्ट, NGO, कोण 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 सगळे येयले. CM खूद पावसान भिजोन रातचो येयलो. तांकां आश्वासन दिलें की PWDंतल्यान आपूण घर रिपेर करून घेता. आनी क्रायम ब्रांचाक एक केस सोंपयली आनी इन्व्हेस्टिगेशन इज बींग स्टील लुक्ड आफ्टर बाय चीफ सेक्रेटरी. हांव पयलें सद्याक आमच्या CMाक देव बरें करूं म्हणटा. इतलो रातचो भिजोन पासून तो येयलो आनी वॉट एवर बेस्ट ही कूड डू इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा तेका आश्वासनूय दिलें. आनी काल देनपारां एट अरावंड 2:30 द PWD बाब नाटकर्नी येयलो. आपले आख्खे टीम घेवन मेजरमेंट केले टू स्टार्ट द वर्क. आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय घेवन येयल्लो तो काल टू स्टार्ट द वर्क ऑफ द रिपेर्स. सो फास्ट वॉज द फॉलोअप. हे 4-5 दीस हांव सरपंच आनी तुमी पावसान भिजोन तुमी सगळे मिडिया हे फॉलोअप करीत आहा. बट काल राती आमकां आयकोन येयलें की आनी पूजा शर्माचो कोण तरी एजंट येता एंड सेटल्स दीस ऑल. ते फॅमिली कडेन कितें सेटल केला, काय सेटल केला तें आमकां खबर ना. म्हाजें फकत एकूच रिक्वेस्ट आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी की ही केस जी क्रायम ब्रांचाक दिल्या इट शूड कम टू अ लॉजिकल एंड.
गोंयकारांक सगळ्यांक कळोंक जाय बाबा कितें घडलें. द होल ऑफ गोवा वॉज विथ दीस फॅमिली आनी ऑल ऑफ अ सडन दे एवरीथींग गेट्स कॉम्प्रोमायज आनी ती म्हणटात आपूण केस फाटीं घेता. केस तेणी कितें करता ती सोडून घाल. एज अ चीफ मिनिस्टर म्हाका खबर आहा CM will not allow this thing to go on like this. I thought for the first time हेंकाय हे बिल्डर लॉबिंगूय एक मॅसेज वयतली म्हणून बाबा हें जायना येवन कोणाचें घर मोडूंक जायना विदावट फॉलोईंग लिगल प्रोसिजर. कोणाक तरी किडनॅप करूंक जायना आनी मागीर येवन हे पळय पैसा फेक तमाशा देख हल्ले जाला. हल्ले जावंक जायना आनी आय एम शुअर आमचो चीफ मिनिस्टर will take cognizance of this आणि कितें क्रायम ब्रांचाक केस दिला ती लॉजिकल एंड येवंक जाय आनी आख्खें गोंय पळयता वॉट इज गोईंग ऑन हियर. आनी आख्खें गोंयभर लोकांक कळोंक जाय हे पूजा शर्मा म्हणून इतले कितें स्ट्रॉंग ते. आतां तेच पळयता आनी विड्रॉ करपाक मेळना. आय एम नॉट अ लॉयर बट इवन हांवें डायरेक्टर पुलीस म्हणटा ते आयकलां ही स्टेटमेंट ऑल्सो कम दॅट द केस वील कंटिन्यू म्हणून. दे कॅनॉट दे आर कॉम्प्रोमायझींग बिटवीन देमसेल्स एंड द केस कॅनॉट बी विड्रॉन. लेट द होल ऑफ गोवा कम टू नो दॅट वी कॅनॉट बी परचेस्ड अँड दॅट वी आर नॉट फॉर सेल. गोवन्स आर सगळे इमोशनली इनवॉल्ड आसले. आख्ख्या गोंयकारांक सगळे दुखी जाल्ले. हें आनी कितें चल्लां बाबा. कोण तरी बिल्डर येता लोकांचें घर मोडटा किडनॅप करता आनी आतां हीच कॉम्प्रोमायज जातात. आनी एवरीबडी इज अपसेट. द होल ऑफ गोवा इज अपसेट विथ दीस इन्सिडंट. was upset, showed their solidarity with the family, and now upset that things are getting, they has taken some other angle, some other turn. Everybody is looking, watching, and the case withdraw जायना आमकां खबर ना. पूण what case is there in the crime branch should come to a logical end आनी आख्या गोंयकारांक कळोंक जाय आनी बिल्डराकूय कळोंक जाय हें करूंक जायना. You cannot take Goa for granted and Goans for granted. तुम्ही आताच म्हटलं की पैसा फेक तमाशा दे. काल आमचो विजय सरदेसाय त्याच्या म्हणण्यासर जी पार्टी आसा ते आपल्याकडे येयले आनी तुमकां अशें दिसता की खंय तरी हितून पयशांच्या मोठ्या प्रमाणान देवाण घेवाण जाला आनी विजय सरदेसायचो हेंचो खंय तरी लॉबी कडेन हात आसा. हेजेर म्हाजे कमेंट्स ना. कितले पयशाचे व्यवहार जाला कितें जाला कोणाचो हितून हात आहा आय कॅनॉट कमेंट. But my only say again is whatever case is given to the crime branch, it has to, fast track जावंक जाय. फास्ट ट्रॅक जावंक जाय आनी लोकांक कळोंक जाय गोंयकारांक कळोंक जाय कितें हितून इनवॉल्व कोण आनी कोण कितें इनवॉल्व आहा पळय. जे एक्शन घेवपाक जाय ते सगळे घेवपाक जाय म्हणटा. एक्शन कोणाचेर कितें घेवंक जाय तें घेवंकूच जाय. बिकॉज कोणूय आसूं वयर तो everybody should have done their duty as per law. Everybody. या प्रकरणात व्हडले ऑफिशियल्स टॉप ऑफिशियल्स इन्वॉल्व असतात हाय प्रोफायल हे सिद्ध झाले असतात. पूण बळीचे बकरे आमचे लोकल पुलीस स्टेशन आणि लोकल PI PSI जातात. CMन ऑलरेडी सांगला आपल्याचे इन्व्हेस्टिगेशन चालू हा म्हणून आनी एज पर द इन्व्हेस्टिगेशन एवरीथिंग विल बी डन. पण मॅडम हितून पुलीस टार्गेट जाल्ले हे दिसना आता. That if whoever, whether Oil official is involved or the lower officials are involved, as far as Home Department is concerned, everybody will be taken to task. असले हितून आता कितें लोक ट्रस्ट दवरतलो. हेच तेकाच लागून न्हू ट्रस्ट उरोंक जाय. गोंयकारांचो ट्रस्ट आमच्या सिस्टमाचेर उरोंक जाय म्हणून ही केस सारकी सॉल्व जावंक जाय. नॉट जस्ट बिकॉज दीस पीपल आर कॉम्प्रोमायझींग ऑन देयर ओन. मॅडम पयर CM येयलो तेणी अनाउन्स केलें की सरकारा मार्फत एक घर बांदून दितले म्हणून आनी आतां ती म्हणटा की आमकां शर्मा कडसून बांदून घेतले. आतां नेमके सरकाराची भुमिका कितें आसतली तुमी सरकार. सो आय वील टेक एन अपॉयंटमेंट विथ द CM अँड डिस्कस दिस केस. हांवें ऑलरेडी ताच्या PAक सांगलेलें आहा म्हाका अपॉयंटमेंट दी म्हणून. आनी काल तुमी पळयल्लें आहा इतले फास्ट तो जो येयलो मेजरमेंट घेतलो
कॉन्ट्रॅक्टराक घेऊन येयलो वी वर अबाउट टू स्टार्ट द वर्क सो आय टेक एन अपॉइंटमेंट एज फार एज सून एज पॉसिबल विथ द ऑनरेबल CM and see what he has to say.